गिरीश चोडणकर आणि यानपयलीं वेंचणुकांनी कोट्यांनी रुपया घेवन तिकेटांची विक्री केल्या असो सणसणीत आरोप आदलो मंत्री मिकी पाशेकोन केला। ईशान्येकडल्या राज्यां आणि तामिळनाडूत लेगीत तांणी होच प्रकार केला। तेन्नाचे गोंय प्रभारी डी गुंडूराव हांणी लेगीत आपले कडेन पैशांची मागणी केल्ली। अशें आसतना काँग्रेस पक्षान वेंचणुकीच्या तोंडार गिरीश चोडणकर हांची प्रदेशाध्यक्ष पदार केल्ली नेमणूक अत्यंत चुकीची आसा। राज्यांतल्या विरोधी पक्षां मदीं व्हड गटवाद आशिल्ल्यान आतां आमी गोंयांत तिसरो आघाडी तयार करपाचो निर्णय घेतला अशें मिकीन सांगलें। चोडणकरान 2022 वर्सा प्रदेशाध्यक्ष पदाचो राजीनामो दिलो। खरें म्हळ्यार ते उपरांत तांणी राजकारणांतल्यान स्वेच्छा निवृत्ती घेवपाक जाय आशिल्ले, पूण आतां पक्षान परत एक फावट त्याच वादग्रस्त मनशाक इतली व्हडली पोस्ट दिल्या। चोडणकर राजकारणांत काँग्रेस पक्ष आनी गोंयचो नाश करतलो हें आतां निश्चित जालां। तामिळनाडूचो प्रभारी आसतना थंयच्या काँग्रेसीच्या पदाधिकाऱ्यांनी चोडणकरा आड केंद्रीय फुडाऱ्या कडेन लेखी कागाळ केल्ली। थंय चोडणकराचेर तिकीट विकपाचे गंभीर आरोप जाल्ले। गोंयचो तेन्नाचो प्रभारी डी गुंडूराव हाणें म्हाका पाटो हांगा आशिल्ल्या वेंचणूक कार्यालयांत आपोवन म्हजी आर्थीक स्थिती विचारिल्ली, कारण ताका म्हाजे कडल्यान व्हड प्रमाणात पयशे जाय आशिल्ले असो आरोप आदले मंत्री मिकी पाशेकोन केला। सध्या आमी काँग्रेस पक्षात नसले तरी एक धर्मनिरपेक्ष पक्ष म्हणून आमी सदांच वेळोवेळ काँग्रेसीक तेंको दिला। फाटल्या वेंचणुकांनी काँग्रेसीचे उमेदवार वेंचून येवपाक आमी प्रामाणीकपणान वावुरले, पूण लोकांचो विश्वास आनी तेंक्याचो पक्षान सदांच गैरवापर केलो। आयज गोंयांतल्या दर एका राजकीय पक्षात व्हड अंतर्गत गटवाद आसात। राज्यांतल्या विरोधी पक्षांमदीं खंयच एकवट ना, देखून आमी आतां गोंयांत एक सक्षम तिसरो आघाडी तयार करपाचे आसात। हे संबंधी निमणो निर्णय बेगीन जाहीर करतले अशें मिकी पाशेकोन सांगले। 2022 बाबा आपण फेल जालो। काँग्रेस जे लोकांक कन्विन्स करपाक, जे लोकांक एकठांय हाडून काँग्रेसाक वोट घालपाक आपण फेल जालो आणि त्या नंतर तितूंतले 8 जाण भायर सरले आणि 2019 10 जाण भायर सरले, म्हणजे 18 काँग्रेसान तेंचे MLA एक्सपोर्ट केले। म्हणजे कितें जाता, आयज तुमी बरी बारीक भाशेन स्टॅटिस्टीक काडून पळयतू, जे गिरीश चोडणकर आहा ते राहुल गांधीचे ब्लू आयज बॉय कळ्ळें तुका, तुमी तेजी स्टॅटिस्टीक काडा आनी पळया। दर एक स्टेटान इलेक्शन जावचे पयलीं एनावन्स जावचे पयलीं एका डेप्यूट करता, तिका ऑब्जर्वर म्हूण डेस्क ऑब्जर्वर म्हूण डेप्यूट करप। तुमी पयलें जातलें फालीं ताका नॉर्थ इस्टाक आशिल्लो तो, मागीर रिसेंट इलेक्शन जाल्या तामिळनाडून पंडिचेरी थिंग धाडलो, आतां गोंया परत हाडलो। ज्या मनशाक 2019 जेन्ना प्रेसिडेंट आशिल्लो, 2022 पासून टिकेट पोस्ट इलेक्शन जाली, टिकेट विकल्यो सारक्यो हायब्रिडाचेर विकल्यो, आनी ज्या मनशाक तो मनीस फेलियर ताका तो रिजायन जावन वयता आनी परत तुमी इलेक्शना वेळार तुमी परत हाडटा। आतां म्हाका तूं म्हटलें मिकी तूं केसो रायट आहा म्हूण उलोवपाक, म्हाका रायट आहा उलोवपाक, कित्याक दर एक इलेक्शनां येयली हे काँग्रेसाचे लिडर येता आनी आमचे देर धाडयता सपोर्ट कर म्हणून। गेले ते लोकसभा इलेक्शनाक 15,000 वतांक तेचो खासदार जिखलो, एक 7,000 आतां अशी वतां हालयलोली जाल्यार तो पिड्यार जातालो। आमी सारके होल हार्टेडली काम केलें, मिटींग ऑर्गनायज केल्यो, होल हार्टेडली आमी काम केलें, आनी ही 7,000 वतां चेंज करपाक वेळ नाशिल्लो। 15,000 वतां जिखले जाल्यार हाफ जाले 7,500 वतां आमी सारके झूज करून आमी ताका ह्या काँग्रेसा लागून आमी झगडले पर्सनली, आमी लोक आमच्या वोटरां कडेन झुजोवन आमी ताका जिखून काडलो, आमी दुस्मान जाले। फुडें भितरले सगळे एकटे आहा आमचे हांगा पंडिचेरी आनी तामिळनाडू इलेक्शन जालें तेन्ना हेंचे पयले गेले ते केपीक कोणे 11 जाण आमदार आशिल्ले, हे 11 जाण आमदार आशिल्ले, हांगासरले कॅम्पेन करपाक हिंगासरली एजंट पासून येयले हूंय तामिळनाडू, आनी हे फावटी फकत 5 MLA आहा तेंकडे। 11 रिड्यूस जाले। जेन्ना थिंगा एलिगेशन केली, स्टेटमेंट केले, कंप्लेन केली, जे मनीस तुमच्या हिंगा ऑब्जर्वर म्हूण आहा तेणी तिकेट हाय बिडाची विकली म्हणून। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।